ज्या फ्लॅट धन्यांनी पुराय पैसे भरून अजून मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळूंक ना अशा लोकां खातीर म्हजो फ्लॅट येवजण बेगीनूच सुरू करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। मडगांव मुख्यमंत्र्यान म्हजे घर येवजणेच्या लावार्थ्यांक सनदाचें वांटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। बिरेस्तारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणे खाला लावार्थ्यांक सनदाचे वांटप केले। ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगले, आता म्हजो फ्लॅट ही येवजण बेगीनूच सुरू करतले। ज्या फ्लॅट धन्यांनी पुराय पैसे भरून अजून तांकां मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळोंक ना तांचो फ्लॅट नावार करून दितले। राज्यांतली घरां आनी गृहनिर्माण क्षेत्रांतले प्रलंबीत प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। ह्या कार्यावळीक खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले। म्हजें घर काडल्या उपरांत म्हजो फ्लॅट ही योजना आसा, कारण म्हाका खबर आहा कितलेशेच हजारांनी फ्लॅट्स हे आयजूय बी इरेग्युलर आसा, तांच्या नांवार ते जावंक ना, ती प्रोसेस सुरू आहा। थोड्याच दिसाच्या भितर म्हजो फ्लॅट ही योजना आमी काडटले आनी ज्यांचे अशा पद्दतीचे फ्लॅट घेवन तांकां तांचे कायदेशीर अजून कागदपत्रां मेळोंक ना तांकांय बी रिलीफ दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।